आयचे सुवार्थेंत एकडच्यान जेजू फारिजेवांचे नेनारपण कितें म्हणून सांगता तर आनी एकडच्यान आपल्या बापा आनी आपणा मदलो तो संबंधी प्रगट करता. जुआंवचे सुवार्थेंत सुरवेर अखेर पर्यंत ह्या संबंधाचे विवरण आमकां मेळटा. बाप आनी हांव ही उतरां सुवार्थेचे खांबेच म्हणयेत. जुआंवची सुवार्ता सर्गींच्या बापा आनी पुता जेजू मदल्या संबंधाच्या वर्णनाचे फेस्त सय. जेजूक सतमानच्यांत बापाची वळखी आमकां जाता म्हणून जेजूच्या उतरांनीच स्पश्ट जाता. बापाची वळख जावचीच पुता मुखांतर म्हणलें जेजून परत आनी परत रुजू केलें. जुआंवचे सुवार्थेचे सुरवेरच अशें सांगलां, हरेक मनशाक उजवाडायतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरेफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना. आयचे सुवार्थेंत हिंच उतरां परत उचारल्यान मात्र न्हय, जुदेवांनी आनी फारिजेवांनी हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हणच्या जेजूक इन्कार करचेय दिसून येता. आनी एके वाटेन पळयल्यार जुदेवांचे सवाल जेजूक बापाक चडीत उगडापो करूंक करतात. आपणा विशयांतच साक्ष दिवच्या जेजू बराबर आपलो बापच आपणाक साक्ष दिता म्हणच्यान आपली उतरां दोडत्या साक्षींनी रुजू जावचें जेजू दाखोवन दिता. तितलेंच न्हय, आपलें उगम बापातावन म्हणलें वा आपूण बापातावन आयला म्हणलें परत जेजून सांगून दिलें. आपणाक साक्ष दिवच्या बापाक ताणें आपणाक धाडलेलो बाप म्हणून उलो केलें. जेजू खंय तावन आयला म्हूण सांगून सुवार्थेकाराक वळना. बापा आनी पुता मदलो संबंध विवरून सुवार्थेकार तकना. बापाक आनी पुताक वळखुया वा सतमाना म्हणच्या की व्हरतो सुवार्थेचो संदेश दुसरो ना.